प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज मंगळार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा जुवांची 14वी चीट 27 ते 31 पर्यंत 27 to 31. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. शांती तुमकां दवरता, म्हजी शांती तुमकां दी. संवसार दिता तशी हांव ती तुमकां दिना. तुमचें काळीज उचांबूळ जावंक दिवं नाका, तगली भिरांत सोडात. हांव वेतां आनी हांव तुमचेशी. अशें हांवें तुमकां सांगलां म्हूण तुमी आयको. तुमी म्हजो मोग केल्लो जाता. हांव बापाशी वेतां म्हूण तो स्वरीत जातो आसले. कित्याक बाप म्हजे वन व्हड. हें घडोवन आयल्या उपरांत तुमी भावार दवरचे काय? आतां हें घडचे आदीं हांवें तुमकां आनीक तुमचे लागीं चड हांव उलोवचो ना. त्या संवसाराचो अधिकारी म्हजे वयर ताका कसलीच पदवी ना, पूण हांव बापाचो मोग करता आनी बापान म्हाका दिल्या ती संवसार पळोवन. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयच्या शिवर्तमानान आमी 27 वडीन कितें आयकता? जेजू आपल्या शिसां कडेन आपूण खुर्सार वेच्या पयलीं तो तांकां ताजे कडेन उलयता. आनी भाव भयणीनो, जेजू जाणो थोड्या वरान तो खुर्सार वचपाचो आसा. ताणें निमाणें जेवण केलां ताच्या शिसां बरोबर. आनी आतां तांचे बरोबर तांकां एक शिकवण दिता, कित्याक ते जाणो आतां की जेजू आतां मरपाचो आसा म्हणून. तो सांगता तांकां की आतां म्हजो वेळ आयला वचपाचो. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू ही शिकवण आपल्या शिसांक दिता, कितें घडटा? शीस एकदम दुखीबोड आसतात, कित्याक ते जाणो जेजू मरपाचो आसा. जेजू जाणो की सगल्या संवसाराचे पातक ताजे वयर येवपाचें आसा म्हणून. आनी आतां ताका खूब कश्ट सोंसचें पडटलें म्हणून. पूण पळयात भाव भयणीनो, जेजूचें काळीज पळयात, जेजूचो स्वभाव. जेजू आपणाचें पळयना. जेजू आपले त्रास जे भोगता तो पळयना. जेजू कितले त्रास खुर्सार भोगचे पडटले ताजेर तो पळयना. तो फकत आपली चोत्राय आपल्या शिसांचेर दवरता. आनी तो कितें म्हणटा? तो म्हणटा, शांती तुमकां दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. संवसार दिता तशी हांव ती तुमकां दिना. भाव भयणीनो, हाचो अर्थ कितें? तो म्हणटा, हांव तुमकां शांती दिता, म्हजी शांती तुमकां दिता, आनी म्हणटा संवसार दिता तशी हांव ती तुमकां दिना. भाव भयणीनो, जेन्ना आमी सज म्हणटा की आमचे कडेन शांती आहा, म्हणजे आमच्या शेजाऱ्यां बरी, आमच्या घरच्यां दोऱ्यां बरी, आमी एकदम शांतीन रावता. आनी जेन्ना देश एकामेकां बरोबर झगडना, आमी इंडिया, पाकिस्तान वो म्हणटा ते भाशेन दुसऱ्या देशांनी जेन्ना झगडीं चलता, जेन्ना झगडीं ना तेन्ना आमी सज म्हणटा की खरें शांती आसा. पूण आयज जेजू आमकां जी शांती म्हणटा, हांव तुमकां संवसार दिता तशी शांती दिना, पूण म्हजी शांती दिता. म्हणजे कितें? भाव भयणीनो, पेद्रूची 2री चीट पयलो चॅप्टर 2री वड तो कितें म्हणटा? तो म्हणटा, जेन्ना आमकां जानवाय मेवता देवाच्या उतराची, आमी आमकां देवाची जानवाय, देवाचें उतर, देवाची शिकवण उदीक आमच्या काळजान भितर सोदता. जेन्ना आमी आमच्या मनाची नडसणी जाता देवाच्या उतरा वयर, तेन्नाच की आमी खरेंच ही देवाची शांती भोगूंक पावता. म्हणजे कितें? जेन्ना आमी सज म्हणटा की देवाचें उतर कितें म्हणटा तें, जेन्ना ह्या देवाची उतराची सजमणी येता आनी आमी जाणो की देवाच्या उतराची सजमणी घेवन आमी तें दिसपट्ट्या जिवितान पाळटा,
तेन्नाच की आमकां जेजूची आनी देवाची शांती आमच्या भितर व्हांवता. आनी भाव भयणीनो, हीच शांती जेजू आयज आपल्या शिसांक सांगता. तो म्हणटा, संवसार दिता तशी हांव ही तुमकां शांती दिना, पूण ही शांती जी दिता, जी म्हज्या उतरा वयर तुमी भावार्थ धरून, जे म्हज्या उतराची सजमणी घेवन, ही देवाची जाणवाय तुमकां भितर येवन, तेन्नाच की शांती तुमच्या भितर सोदतली. आनी तुमकां खरेंच जेन्ना तुमची शांती तुमच्या काळजान आसा, ही शांती तुमच्या मनान आसा, ही शांती तुमच्या जिवितान आसा, ही शांती आमी दुसऱ्यांक दिवंक पावतल्या. ताचे फुडें कितें म्हणटा 27 वडीन? तो म्हणटा, तुमचें काळीज उचांबळ जावंक दिवं नाकात, सगली भिरांत सोडात म्हणटा. तुमची काळजां उचांबळ जावंक दिवंक नाकात, सगली भिरांत सोडात. भाव भयणीनो, आमचें काळीज उचांबळ केन्ना जाता? आमचें काळीज उचांबळ जाता जेन्ना आमकां देवाच्या उतराची सजमणी ना. भाव भयणीनो, फकत मागणें केलें, देवस्पण केलें, तुमकां आमकां दिसता की खरेंच आमचें काळीज उचांबळ जावचें ना, ही भिरांत वेतिली ना. कित्याक हो जो भिरांतीचो वचमो आसा, हो भिरांतीचो वचमो केन्ना येता? जेन्ना आमच्या भितर हो भावार्थ ना. आनी भावार्थ केन्ना येता? जेन्ना आमकां देवाच्या उतराची सजमणी मेवता. देवाचें उतर कितें म्हणटा तें. ह्या दिसांनी जेन्ना भाव भयणीनो हें पॅन्डेमीक चलता, इतली भिरांत चल्ल्या, इतली भिरांत आमच्या काळजान आसा, इतलें आमच्या मनान आसा. लोक आतां भायर सरोंक सोदिना. जो लोक भायर सोदता तो भिरांतीन रावता. म्हणटा, हांव गेलो जाल्यार म्हाका भायरच जातलें. आमी दुसऱ्यांक मेळोंक सोदिना, आमी भायर कसलेंच कामां करूंक सोदिना. आमी घरान बसल्या आनी आमकां आमच्या फोनाचेर कोण आमकां हाडटा जाल्यार बरें आहा, पूण आमी भायर सरोंक सोदिना आनी कोणाक ही बरी खबर दिवपाक सोदिना. कित्याक गाय? कित्याक आमकां ही उतराची सजमणी? म्हणजे जेन्ना हें व्हायरस चलता, लोक मरता, जेन्ना आमकां उतराची सजमणी मेळटा तेन्ना आमकां भिरांत आसची ना. देव कितें म्हणटा? साम 91 म्हणटा, हांवें म्हजे आंज बोडवे तुमच्या बरोबर दवरल्यात. हांवें सगळे, जेन्ना तुमी म्हजें उतर पाळटात, जेन्ना तुमी म्हज्या उतरा प्रमाणे चलतात, जेन्ना म्हज्या उतराचेर नियाळ करून हें तुमी दिसपट्ट्या जिवितान तुमी सादतात तें देवाचें उतर, तेन्ना म्हणटा, हे जे आंज बोडवे आसात तुमच्या बरोबर आसात आनी कसलेंच वायटपण तुमकां जावचें ना, कसलीच पिडार तुमचे कडेन येवची ना. आनी जेजू म्हणटा, तुमची पिडा आयली जाल्यार म्हज्या गायांनी हांवें तुमकां पेकोवणी दिल्या. पूण भाव भयणीनो, जेन्ना हें वायरस जे आमच्या दोळ्यांनी दिसना, पूण जे हें वायरस कोत्ता सगळ्या गांवांनी, सगळ्या देशांनी, सगळ्या लोकांक, तांकां वायट कोत्ता. हॉस्पिटलान लोक आसा, लोक मरता. तर आमचें मन कित्याचेर वता? जो वायरस दिसना तो कितले लोकांक त्रास करता ताजेर आमची चोत्राय वता. पूण जे आंज बोडवे आमच्या सांगात आहात, जे देवा उतरां आपल्या उतरान सांगलां आमकां की जेन्ना आमी ताजें उतर पाळटा आनी ते आंज बोडवे जे दिसना आमचे बरोबर आहात, तेन्ना आमकां आमची भिरांत वेतली आनी आमचें काळीज केन्नाच उचांबळ जावचें ना. तेन्नाच की आमची शांती, ही देवाची शांती आमच्या भितर व्हांवतली आनी आमी हें देवाचें उतर जाण म्हणून, ही देवाचे उतराची सजमणी मेळल्या म्हणून आमी ही शांती दुसऱ्यांक दिवंक पावतली. भाव भयणीनो, आयज जेन्ना ह्या शिवर्तमानाची आमी नियाळ कोत्ता, ह्या देवाच्या उतराचेर आमी आमची चोत्राय दवरुया, ह्या देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ करुया, हें देवाचें उतर आमी दिसपट्ट्या जिवितान पाडुया. आनी खरेंच ही शांती जी देवाची आमचे भितर व्हांवतली, ही शांती आमी दुसऱ्यांक दिवंक पावपाक आमी आयजतान वावरुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव जेजून तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्गींच्या बापाचो, आमच्या सर्वंडारा जेजूचो आनी पवित्र आत्म्याचो एक बरो दीस तुमकां सगल्यांक हांव आवडयतां.